शारांतली नैतीक संस्कृताय नष्ट जाल्ल्या, सांस्कृतीक नदरेन प्रदूषित जाल्ल्या शारांनी आयलंड ऑफ इनोसेन्स सोदूं नाकात. आमचे गांव हेच खरे ग्लोबल हेरिटेज. पिकावळ लोक संस्कृताय आशिल्ले गांवगिरे वाठारूच खरे आयलंड ऑफ इनोसेन्स. गांवांतली ही संस्कृताय, गांवांतले हे दायज घेवन शारांनी वचात. वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉक्टर नंदकुमार कामतीन म्हटले. काणकोणा मल्लिकार्जुन कॉलेजीन घडून हाडिल्ल्या आदिवासी संस्कृताय कोंकणी भास, नाद आनी संवाद ह्या विशयावेल्या एका दिसाच्या राष्ट्रीय चर्चा सत्रांत तो उलयतालो. डॉक्टर मनोज कामत, प्राध्यापक भूषण भावे, डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय, रामनाथ गावडे, जुआंव फर्नांडीस, पूर्णानंद च्यारी हांणी चर्चेत वांटो घेतलो. ह्या फुडें ज्ञान आशिल्ले आनी ज्ञान नाशिल्ले अशे दोनच गट दिश्टी पडटले. ज्ञान आशिल्ल्यां कडेन सत्ता आसतली. तुमी कोणा वाटेन रावतले हें तुमी थारावचें अशें आव्हानय कामतीन फुडें केलें. संपूर्ण जगा भितर शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणून प्रकार ना, इंडिजिनस पीपल, मूळ निवासी. आमी विचार करूंक जाय की ही आदिवासी संस्कृती आसा ती एक ग्लोबल हेरिटेज आसा. जाल्यार सगळ्यांत गिरेस्त जे तुमचे दायज आसा ह्या तालुक्यांतले, जे पणजी, मडगांव, म्हापसा हांच्या सारख्या कुशिल्ल्या घाणमाऱ्या शहरांत खंयच तुमकां मेळचें ना, ज्या जाग्याचेर अक्षरशः सगळ्या तरेची नैतीक दुर्गंधी तयार जाल्ली आसा शहरीकरणांतल्यान, अर्बनायझेशनांतल्यान. जंय कसलीच संस्कृती आमकां आमची मुळावी आनी खरी आनी सत्य अशी संस्कृती दिसना. अशा वेळाचेर आमी सोदूंक वतात आयलंड्स ऑफ इनोसन्स. लोकसंस्कृती आसा, मंदिर संस्कृती आसा, पिकावळ आसा. सिटीनी कितें आसा? सिटीन शिकपा सारकें कांयच ना. सिटीन फक्त भ्रष्टाचार, सिटीन अनाचार, सिटीन सगळ्या तरेची म्हणजे नाना तरेचे शॉर्टकट्स. हे शिकपा खातीर तुमी थंय वचपाचें नासता, जाल्यार हे सुदारपा खातीर तुमी थंय वचपाचें आसता. काणकोणच्या, सांगेच्या, केपेंच्या, सत्तरीच्या भुरग्यांनी, पेडणेच्या भुरग्यांनी वचून दाखोवपाची गरज आसा. आणि आयज जर हे वीक जे शहरांतले आसा, छंदी फंदी अशा तरेचे चंगळवादी, भोगवादी, जाल्यार म्हाका दिसता की हे वीक जर काणकोणान हे आयलंड ऑफ इनोसन्स आसा ते सामके पॉल्यूट जावन वतले. म्हणटकीच एक रिव्हर्स इंजिनियरींग, तुमी सोशल इंजिनियरींग हांगाच्यान पॉझिटिव्ह वायब्स, पॉझिटिव्ह प्रवाह धाडून करपाक जाय. त्या दृश्टीन आयज ही गंगोत्री तुमी जी निर्माण केल्या, त्या गंगेचो प्रवाह त्या मांडवीन, पणजेच्या आनी जुवारीन वचून तो मेळपाक. ह्या वेळार लोकनाचे सादर जाले. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार.